कुमसाराक तयाराय. सुरवेचे मागणे. सर्वेस्परा सुम्या आबळे एक निर्भागी पातकी तुजे मुखार हांव सरपडतां. सर्गाक दीस लावंक हांव फावो न्हय सायबा. पूण पातक्यां थंय तूं दयाळ, अपरिमीत तुजी काकुळट. हे तुजे काकुळटीचेर पातयेवन हांव म्हज्या पातकांचें भोगसाणें मागोवंक आयलां. तुज्या आदारान पातक सांडूंक हांव खोशी व्हरतां. ये देवा पवित्र आत्म्या, म्हज्या पातकांचो उगडास करूंक, तांची खरी दूख धरूंक, थीर निचेव करूंक, सुटावें कुमसार जावंक आनी उपरांत म्हजी जिणी बदलूंक बळवंत करपा म्हाका दी. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवं. तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितां. तशेंच आमचीं पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. भोव भाग्यवंती आंकवारी जेजूचे माये, म्हजे माये, हिस्स करपा तुज्या पुता कडची म्हाका मागून दी. नमान मरिये, कुडपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमी पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. सांजुजे, म्हज्या राखण भडव्या, म्हज्या शारती सांता, तुमी म्हाका पावा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. अंतस्करणाची जडती. तूं आनी तुजे आदले कुमसार. कुमसार जावन कितलो तेंप जालो? कुमसारांतलें प्राचित केलां. कुमसारांत उगडास आसून महापाताक लिपयलां. कुमसारा उपरांत पातक सांडटा म्हणून निचेव केला. तूं आनी तुजो देव. माथेवाचो वांजेल अध्याय 22 वळ 37. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. तुजे जिणयेंत देवाक प्रथम जागो दिला. देवाचें नांव व्यर्थ काडलां. देवाच्या नांवान सपूत घाला. संवसारी राटावळीमध्ये देवाची निर्लक्षा केल्या. कश्ट अनवरां आयिल्ल्या वेळार देवाच्या मोगा विशीं दुबावलाय. पिडेशिडेंत वा सलवणेंत देवाचे कुशेक खालतीमान घाला. माट, मंत्रां आनी देवसराच्या आचारांक पातयेलाय. दिसांमध्ये सकाळीं सांजेर मागणी केल्यांत. ताळणी आयिल्ल्या वेळार देवाचो आदार सोदला. आयतार स्वताच्या दिसा भक्तीपणी मिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराक गौरव दिवन देवाक अर्घ दिल्यांत. चिल्लर कारणां पासत गरज नासतना आळसायेन मीस खळ्ळा. देव मंदिरांत मर्यादीन चल्लाय. तूं आनी तुजी क्रिस्तांव जिणी. माथेवाचो वांजेल अध्याय 5 वळ 14 आनी 16. संवसाराचो उजवाड तुमी. तुमचो उजवाड दिवटे परी मनशा मुखार परजळोवन दी. ते तुमच्यो बऱ्यो करणो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या तुमच्या बापाक महिमा दिवन दीत. समाजेंत तूं क्रिस्तांव म्हणून वळखूंक लजलाय. तुज्या भावार्था विशीं तुका अभिमान आसा.
तुजे समर्थते विशीं सडीत जाणा जावंक प्रयत्न केला. पवित्र पुस्तक वाचून देवाचें उतर नियाळ्ळां. तुज्या सामाजीक जिणेंत क्रिस्ताची मोलां उखल धरल्यांत. तुजे जिणे वरवीं पेल्याक अक्रिस्तावांक बरें आदर्श दिला. तुजे समर्थते विशीं धार्मीक मुखेल्या विशीं अक्रिस्तावां लागीं गौरवान उलयलाय. तुज्या आत्मीक वडिलां विशीं पेल्या लागीं उलयतना सत्राय केल्या. तुज्या धार्मीक वडिलां विरोध न्हय जाल्लें घडण सांगून खोबरो उलोवन तांचो मान काडला. तूं आनी तुजें कुटुंब सा पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 18 ते 22, अध्याय 4 वळ 1 अशें सांगता. पतिणीनो, तुमच्या दादल्याक तुमी खाल जाया. पतिनो, तुमच्या पतिणेचो मोग करा. बापयानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडाय नाकात. धन्यानो, तुमच्या सेवकांक नितीन आनी सतान चलया. तुज्या भेसांत लग्न बेसांत तुजी जबाबदारी पाळ्ळ्या. तुका जिणये सांगात दिल्ल्याक विश्वासी रावलाय. तुजी जोड तुज्या कुटुंबा पासून खर्ची नासतना विबाडल्या. तुज्या कुटुंबा संगी प्रार्थनाक हजर जालाय. तुज्या भुरग्यांक फावो तें क्रिस्तांव तशेंच सामाजीक शिक्षण दिलां. तुज्या भुरग्यांनी सूख केल्ल्या वेळी तांकां तिदविलां. तुज्या भुरग्यांक बरी देख दिल्या. तुज्या घरच्या सेवकांक सतान नितीन चलयलां. तुज्या घरच्या हेर सांद्यांक मालगाड्यांक मान दिला. तूं आनी तुजी समाज मातेवाचो अंजेल अध्याय 22 वळ 39 म्हणटा. तुजो केल्ल्या परिन्स तुज्या पेल्याचो मोग कर. तुज्या पेल्याचो तुवें मोग केला. तुजो पेलो कश्टांत आसतना ताका आदार दिला. तुज्या पेल्याक तुज्या आदर्श जिणये वरवीं बरी देख दिल्या. तुज्या शेजारा झगडीं जाल्ल्या वेळी राजी करून गेलाय. तुज्या शेजारा मनस्ताप उपजोवंक तूं कारण जालाय. तुज्या शेजारा लागीं राग दवरला, हगेन दवरला. तुज्या शेजारा कोणाचेय नांव पाड केलां, मान काडला, फटी मारल्यात. तुज्या कामांत जबाबदारेंत आळसाय केल्या. पेल्याच्यो वस्तू चोरल्यात. पेल्याचे आस्तीक नश्ट केलां. खुनी केल्या. लेकावरतें अमाल सेवलां. मादक द्रव्यां सेवल्यांत. हेर मारेकार सवयांक बली जालाय. गर्व हंकार दाखयला. बडाय उलयलाय. मोसोर केलाय. गाळी सवल्यात. राग दवरला. वस्तूंचे आनी पयशांचो विशेष मोग केला. दुर्बळ्यांक दामधम दिला. तुका देवान दिल्लीं देणी समाजांतल्या बरेपणा पासत वापरल्यांत. समाजांत बरो नागरीक जावन तुजी जबाबदारी पाळ्ळ्या. तूं आनी तुजी कूड. सा पावल तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 4 सांगता. तुमचे कुडीचें आयदान पवित्रपणी आनी मानसुगेन सांबाळिशें
तुम्ही हर एकल्यान ती दामून धरूंक शिकाजे. तुजी आनी हेरांची कूड पवित्र म्हणून लेखल्या. तुज्या उतरांनी आनी नेसनांत माणसुकाय सांबाळल्या. अश्लील आनी अनिस्कळ चिंतना मोती दाटयल्यांत. अश्लील वाचलां, हेरांक वाचूंक प्रचोदन दिलां. अश्लील फिल्मां व्हिडिओ पळयल्यात. तुजे इतल्याक वा हेरां लागीं लैंगीक करणी आदारल्या. तुज्या भेसाक आनी तुका जिणये सांगात दिल्ल्याक द्रोह कर्ण प्रद्वारात धरला. गर्भपात केला. तूं आनी तुजें फिरगस कुटुंब. साम पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 12 वळ 27 सांगता, तुमी तर क्रिस्ताची कूड आनी हर एकलो तिसो सांदो. तुजे फिरगजे थंय तुजी जबाबदारी पाळताय. फिरगजेच्या अभिवृद्धीक सेवा दिताय, दान दिताय. पवित्र सभेचे कायदे पाळल्यात. आत्मीक वडिलांक गौरव दिला. जिंजवार केला. आडवरलेल्या दिसांनी मास खेला. पातकांची दूख धरची. देवाचे कुशेक विरोध वचून ताचो मोग इन्कार करून आमी पातकां आदारल्यांत. आमचो सर्गीचो बाप, काकुळटीचो सागोर आनी अपरिमीत मोगाळ, ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या खुर्सा मरणा पुनर्जिवनपणा वरवीं तो आमकां आमचीं पातकां बोगसिता आनी आमकां ताचे कुरपे देण्यांनी नेटायता. तर आतां आमी एक कुटुंब जावन देवा लागीं आनी आमच्या भावा भयणी लागीं आमच्या पातकां पासून पश्चाताप पावून काळजांतावन दूख धरया. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां, कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्व वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुजे कुरपेच्या आधारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समये सुकयतली म्हूण थेर निचेव करता. आमेन. प्राचिताचो संस्कार. भक्तीपणान कुमसाराक वस, तवळ तुजे रस कुर्साचो गुर्त काडून म्हूण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. उपरांत याजक म्हणटा, आमकां अंतस्करणी उजवाडायल्लो देव तुजी पातकां वळखुची कृपा तुका लाबो आनी तुका ताची काकुळट भोगूंक फावो जावं. तवळ आमेन म्हणून जवाब दी. खुशी आसल्यार हांव पातकी आतां म्हणयत. उपरांत तुजीं पातकां आसात तशीं लिपय नासता सांग. आनी दुखीचें विधान सवकास म्हूण. तितल्यार याजक तुका प्राचित दिता आनी तुज्या पातकांचें भक्षण दिता तें आयक. ताचे संपणेक आमेन म्हणून जवाब दी. आतां याजक म्हणटा, सोम्याक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. जवाब दी, कित्याक ताची काकूळ ससनाक बाळटा. याजक तुका धाडटा म्हणून सोम्यान तुजी पातकां बगसिल्यांत समाधानान वस. तवळ जाप दी, देवाचे व्हड उपकार. कुमसारा उपरांतले मागणे. ये दयाळ देवा, परत्यान तुवें म्हाका बगसिलोय. परत्यान याजका मरिफात बोगसाणें म्हाका दिलें.
म्हजो मेळिल्लो आत्मो तुज्या मलीक रक्तान धुलो. तुजे सर्गींचे कृपेन तो सोबीत आनी परजळीक केलो. खंयच्या उतरांनी तुका अर्गां दिवं? म्हज्या तोंडार उतर ना, पूण म्हजें काळीज मोगान भरलां. ये बापा, सर्व बरापणाच्या तुजी काकूळट, तुजी सोंसणीकाय, तुजें बरेंपण विस्तार दर्या सारकें. ताका अंत ना, ताका तड ना, ताका थळ ना. हा, कसो हांव तुजेर, इतल्या मोगाळ बापाचेर पातक करूंक पावलो. ह्या मुखारपणी करचो ना म्हूण थीर निचेव करता. तुनसू म्हजो आदार म्हूण सर म्हजो भरवोसो दवरता. मोरये, मोगाळी माये, म्हाका सांडी नाका. आमेन. आतां प्राचीत कर. मोरये आमच्या भरवोस्या, आमची बिरमत पाव. माये मोगाचे, दुखीचे आनी काकुळतेचे आमा पसत माग. काकुळतेचे सायबिणी, मोरये, समेस्त क्रिस्तांवांचे माये आमा पसत माग.